हे देवा बाबा, तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता ये येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता ये पवित्र तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता हालेलुया 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 तुका सम्या जेसू स्तुति तुका सम्या जेसू महिमा तुका सम्या जेसू वंदन तुका सम्या जेसू हालेलुया 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 हर्षिता तुका सम्या जेसू वंदिता तुका सम्या जेसू वाकंता तुका सम्या जेसू हर्षिता तुका सम्या जेसू हालेलुया 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 हालेलुया
या पवित्र सक्रमेंत हजराच्या म्हज्या मोगाळा जेसू तुका जावं महिमा होगळाप आनी स्तुती। आयच्या ह्या दिसा ह्या घडये तुजे मुखार आमी दिंबेर पडोन तुजे लागीं उलोवंक व्हरतो संतोश आमकां भगता। देव तूं तरी किरकोळ मनशां रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलोय आनी परच्या दिसा सगळ्या संवसाराचो उजवाड सगळ्या संवसाराचो राय म्हणून तुकाच तुवें सगळ्या मनशां कुळाक उगडापे केलें। एक मनशां कुळाक एक वर्ती खानीक जावन तुवें तुकाच सगळ्या मनशां कुळाक तुवें समर्पण दिलें आनी देवा बापाचो देवा पवित्र आत्म्याचो दैवीक मोग तुवें आमा समेस्तांक कळीत केलोय। ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता। ह्या संवसार मनशां रूप घेवन आमा समेस्तांक आमा मनशांक तुज्या देव सैमांत वांटेले करचे खातीर तूं मनीस जालोय। पातकाच्या काळोखांत सांसपतेल्यांक दुखाच्या कोणांत सुस्कारतेल्यांक पिडेच्या पासांत संपडलेल्यांक जुदे धर्माच्या अशीर शिकोवण्या मदें संपडून भोंवतेल्यांक एक उजवाड कशें ह्या संवसारांत तूं आयलोय। अशें तुका तुजे मायेन देवा बापा तेंपलांत भेटयल्ल्या दिसा कशें तुवें संवसाराक उजवाड फांकयलोय तशेंच तुकाच तुवें परगट करच्या मुखांत्र सगळ्या संवसारचो राय म्हणून त्या राया मुखांत्र त्या गोवळ्या मुखांत्र सगळ्या मनशाक तुवें कळीत केलें। देवा बापाची खुशी करच्याक ह्या संवसारांत तूं आयलोय। मोगाळा जेजू तुकाच तुवें उगडापे केलें। त्या गोवळ्यांक नितळ मनांच्यांक तुवें उगडापे केलें आनी ह्या घडये मोगाळा जेजू ह्या उंड्या रुपी तुकाच तूं आमकां उगडापे करताय। तुजे दैव सैम आनी मनशां सैम दोनी रुपांनी तूं आमकां हांगासर तुजो दैवीक मोग तूं आमकां उगडापे करताय। नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देवाक ती पळयतली म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत 8 भागेंत अध्याय 5 आनी 8 तुवें सांगलाय जेजू। नितळ मनाची कितली भागी देवाक ती पळयतली। वय मोगाळा जेजू नितळ मनान नितळ काळजान आमी तुका पळोवंक आशेता जेजू। आमकां जन एकल्याक तूं नितळ कर आमचे काळजां मनान तूं आमकां निर्मळ दवर आमचें तें आसलें मेळेपण सगळें हुमटून काड जेजू। तुका रूप पळोवचे बाग तूं आमकां फावो कर जेजू। त्या गोवळ्या बरी आमकांच आमी कलते करून त्या राया भशेन आमकांच आमी कलते करून तुका उजवाडाच्या उजवाडाक देवाच्या देवाक रायाच्या रायाक आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या। मोगाळा जेजू तुजो दैवीक मोग आमच्या जन एकल्या ती वाडय आमच्या जिवितांत आसलो काळोख तूं उमटून काड। कशें त्या रायांक नेकेत्रान वाटवेली तशें आमी दिसपट तें तुज्या उजवाडान चलोवंक आनी आमीच एक जळते नेकेत्र जावन पेल्याच्या जिवितांत उजवाड फांकूंक गरज आसलो दैवीक आदार आनी सांगात तूं आमकां दिसपट तें दी। आमच्या जिवितांत आसली कंद बेसाराय तूं उमटून काड। मोगाळा जेजू तुज्या पांयां तळी करसूसो वो थोडो वेळ आमकां दैवीक कृपेचो जावं दी। तुज्या बेसावांनी भरलेलो जावं दी। तुजो मोग अनुभव करचो तसलो वो वेळ जावं दी। मोगाळा जेजू वो थोडो वेळ तुजे सांगत आमी करतीस आसतना तुजी दैवीक सकत हांगासर आसल्या जन एकल्याचेर हांगासर कोणाक आयच्या दिसा येवंक असाध्य जाला तांचे हर एकल्याचे कृपेचो शिवर वाळय जेजू। तुज्या संगतपणांत करसूसो हो थोडो वेळ भोवूस आमलेक भोवूस कृपेचो देवळांत करसूसो एक दीस संवसारांत करसूच्या 1000 वर्सांच्या की तितलो मोलादीक म्हणून तुज्या उतरान तुवें आमकां कळीत केलाय। वो थोडो वेळ तुजे सांगता करसूसो भोव मोलादीक कृपेचो वेळ बेसामाचो वेळ तुज्या दैवीक संगतपणान बरसो वेळ तर मोगाळा जेजू देवा बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमकां तुजे कृपेन बरें आमकां आमच्या जिवितांत उजवाड तूं फांकय आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबांत तूं उजवाड फांकय। चड आनी चड आमी तुका लागीं सरोंक तुका भेटोवंक तुका रूप पळोवंक आनी आमच्या जिविताच्या विविध सन्निवेशांनी आमच्या जिविताच्या हर एक घडितांनी तुका आराधन करूंक वळखूंक आनी तुजो तो दैवीक मोग तुजो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी घेवन तसो उजवाड पेल्यांक दिवंक आमकां सुटसुडीत कर उर्बेस्त कर तुजे कृपेन आमकां बरें आमेन।
वंदिया वंदिया सगळे बसया. सोम्याक वंदिया. बसून सोम्या समोग आमी नियाळया, आराधन करया. वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया. म्हणा वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया. सहस्रानो जनांगानो देवा वंदिया. सहस्रानो जनांगानो देवा वंदिया. सोम्या मुखार आमी कळतेपणी आयल्या, ताका आराधन करप, ताचो उपकार आठवंक, भक्तीपणान ताचें भजन करप. सुमी आमच्या संग सदांच आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. आमच्या जिविताच्या मेटामेटांनी तो आमकां आदार दिता. तो आमकां बेसांवांनी भरता. तो आमच्या जिवितांत उसळ फकयता. आपूण आसतलो तुमच्या संगत संवसार सरापर्यंत म्हणलो जेजू दिसपट आमच्या संगत आसा. इमॅन्युएल, देव आमच्या संगता. देव आमच्या संगता. आमच्या गतीन तो जियेलो. पाताळाक एक मात्र सोन आमचे बरीच तो जियेलो. आमकां हर एकल्याक ताच्या देव सैमान वांटेले करच्या खातीर ही पवित्र घडी नियाळून जशें त्या तेगारायांनी मोलादी कानिको घेवन जेजू श्रेष्ठ डायाक, गवळ्याक, श्रेष्ठ यासाकाक कानी कोरपूंक ते आयले, तशें आमी ताच्या पांया तळें आयल्या. आमचे लागीं ना भांगार दुंपू रक्तांबळो, भांगार आमचें जिवीत, खालतें जिवीत सोम्यानच आमकां हें उदार देणें जावन दिल्लें. तर तेंच आमचें जिवीत सोम्याक भेटोवन फुडें आमी घावया. सोम्या मुखार खालतेपणी आठोवन उपकार भक्तीपणी. सोम्या मुखार कळतेपणी. सोम्या मुखार कळतेपणी. सोम्या मुखार कळतेपणी. सोम्या मुखार कळतेपणी. आठवून उपकार भक्तीपणी. आठवून उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्या वंदिया. सोम्याक तुमच्या वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सहस्रानो जनांगानो देवा वंदिया. आमचो मेस्त्री, आमचो धनी आमच्या संगार आसा. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर म्हणून त्या कुरड्या बार्तिमेवान मागलें. ताचे धनीपण वळखून घेतलें. देवाळान सोम्या मुखार आयिल्ल्या त्या सुखा घरान कलतेपणी आपणाचें हृदय बडोवन देवा म्हजी पातक्याची काकूळट कर म्हणून मागलें. पूण फारीसेवान आपणाची वडवेकाय उसारली. देवा मुखार तो खालतो जावना हंकारान भरलो. सोम्याची बेसांव ताणें होगडायली. आपुणूच श्रेश्ठ म्हूण ताणें मानून घेतलें. पेल्याक कीळ दृश्टीन ताणें देखलें हांव पेल्या भाशेन न्हय,
त्या सुकागारा भाशेन न्हय, हांव लुटकार न्हय, हांव दान धर्म करता, हांव बरें करता, दान तो एक वांटो देवाक दिता, हांव पेल्याच्या गरजां पावता, अशें आपणाची सवडवेक तो उलोवंक शकलो. पूण सुकागार पातकी म्हणून जो लोक ताका वळखतालो, देवा मुखारी आपूण पातकी म्हणून खालतेपणान हरतें बडोवन तकली बागावन सोम्या मुखार ताणें खालतेपणान आपणाची अस्कतकाय उणेपण ओळखून घेतलें. सोम्याचें धनीपण ताणें मानून घेतलें. तसो धनी आमचो राय, आमचो मेस्त्री ह्या घडये हांगासर आल्तारीचेर आसा. आमी ताचे समोर आयल्या धनिया, आमची दया कर, आमची खाकुळट कर, दाखय तुजी कृपा, तुजी दया आमचेर जन एकल्याचेर, हांगासर हजार आसल्यांचेर, हजार नातल्यांचेर तुजी खाकुळट, तुजी बक्षाने निरंतर वाडय जेजू म्हणून आमी मागया आनी ताका आराधन करया. आयल्या धनिया कर दया, आयल्या धनिया कर दया, आयल्या धनिया कर दया, आयल्या धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी दया, दाखय सोम्या तुझी दया. वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया. सर्रास्त्रानो जनांगानो सेवा वंदिया, वंदिया वंदिया सोम्या वंदिया. सर्रास्त्रानो जनांगानो देवा वंदिया. हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांत कसम्यान जेसू, अगणांत कसम्यान जेसू, वंदन कसम्यान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे मी उबे रावया, देवाचे उतार आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदय दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जल्म जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहम शहरांत, कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुद्याच्या प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तान समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायेर सोदना करा, तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचे उतार आयकून ते भायसून गेले. तेदवां उदेताना तांणी पळयल्लें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें
आनी शेकी बाळोक आसुल्लो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव सोड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीस अशी तांणी फाटीं वचनये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. देखून बसया. मुगाळ भाव भयणीनो, पोरच्या आयतारा आमी त्या घरांची ताच्या किसडीत मापान जेजूच्या आप परगटणेची दाबाचीक परब संभ्रमली. त्या घरांचे फेस्त आमी म्हणटा आमकां तेगराय सडीत गरजेचें न्हय, बगार ताच्या किसडीत गरजेचें ते जेजूच्या आप परगटणेचें. म्हणजे जेजून आपणाकच सगळ्या मनशा कुळाक आपूण खरो देव, खरो राय, खरो याजाक म्हणून सगळ्या मनशा कुळाक परगट करचें एक भोव अमूल्य मोलादीक घडी आमी तें समजून घेवं येता. आनी अशें आसतना जेजूच्या जल्मा उपरांत थंयसर जेजू आपणाकच थंयसर त्या तेगा ज्योतिशांक ह्या रायांक परगट करच्या मुखांतर सगळ्या मनशा कुळाचो राय म्हणून थंयसर सगळ्या मनशा कुळांत खडीत करता. ते तेग राय या तेग ज्योतिश ह्या वर्त्या रायाक पळोवंक ते येतात, भेटोवंक येतात, आराधन करूंक येतात. आनी आमी त्याच रायाक हांगासर पळोवंक, आराधन करूंक, भेटोवंक, वळखूंक, ताचो मोग अनुभव करूंक आमी हांगासर आयल्या. तर आमी कशें ताका भेटोवंक जाय? आतां वाचल्लें तें सुवार्थेंतलें वाचप जर तर आमी बरें नियाळ्ळें जाल्यार आमकां थंयसर हेरोद राय पळोवंक मेळटा. हांगासर तेग राय ह्या तेग ज्योतिश आसात. उद्देश एकच, जेजूक पळोवचें. त्या तेगा ज्योतिशांनी नखेत्राच्या उजवाडान येवन सोदना कर ते वचून खंय पावले? हेरोद रायाच्या आंगणांत वचून पावले आनी ताचे लागीं विचार केलो. जुदा प्रांताचो राय जावन जल्मला तो व्यक्ती खंय आसा, तो राय खंय आसा, जेजू खंय आसा म्हणून वचून हेरोद राया लागीं विचारतात. आनी ह्या वेळार हेरोद राय तो गाबारता, हो हांवूच एक राय आनी म्हजे मुखार आनी एकलो एक राय. आनी तो वळतो तांचे लागीं सांगता, तुमी सत्नायेन ताची सोद्दां करा, ताका सोदा, तो मेळिल्ल्या उपरांत म्हाकाय खबर आनी दिया. हांवें वचून ताका वचून नमस्कार करीत. शेवट एकच नमस्कार करचो, पूण ताचो उद्देश दुसरोच आसलो. जेजू त्या 8 बागेंत थंयसर सांगता, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. अध्याय 5 वाक्य 8 देवाचे उतर म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. हे गवळी, ह्या ज्योतिशी, ह्या तेग राय ते जुदेव धर्माचे न्हय आसले, सादे व्यक्ती गवळी ह्या राय आमी म्हणटा सादे व्यक्ती ते नितळ मनाचे ते आसले. देखून जेजूक पळोवचे भाग मेळ्ळे. देवानच तांकां वाट दाखयली नखेत्रा मुखांतर. हेरोद रायान थंयसर ताणें सांगलें, वचून ताची सोदना करा आनी खबर तो मेळिल्ल्या उपरांत म्हाकाय खबर आनी दिया आनी हांवें वचून ताका नमस्कार करीत जाय. ताका नमस्कार करूंक अवकाश मेळ्ळो गी ना. ते ज्योतिश फाटीं आयले गी ना.
कित्याक ताका जेजूक पळोवंक अवकाश मेळोंक ना? कित्याक म्हळ्यार ताणें तोंडान मात्र सारल्लें पूण ताचो उद्देश बरो न्हय आसुल्लो, खोटो आसुल्लो. त्या जेजूक नाश करन आपणा मुखार आनी एक राय जावच्याक जल्माला. तो राय जेजू ताका एका रितीन थ्रेट, एका रितीन ताका भिरांत उपजावचें तसलें, ताचींच पाळां मुळां हाळोवचें तसलें तो संदर्भ. आनी एकल्याक राय म्हणून मानूंक घेवंक तयार नासलो, कित्याक तोसूं एक राय. देखून ह्या राय जावंक जल्माला त्या जेजूक लगड काडचो, जिवेशी मारचो ताचो उद्देश जावन आसलो. त्या देखून जेजूच्या सगळ्या जिवितांत हेरोद राय मरता पर्यंत जेजूक पळोवंक साध्य जावंक ना. कुडीच्या दोळ्यांनी आमच्या जेजूक आमी पळयत, पूण खरो देव आनी राय म्हणून आमी वळखचे जाल्यार आमी नितळ काळजान सोम्याच्या समोर येजय तवळ आमी देवाक अनुभव करता, देवाक आमी पळयतले हांव. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. त्या तेगा ज्योतिश्यांक, त्या तेगा रायांक जेजूक पळोवंक, ताका आराधन करूंक, ताका मोलादीक खाणीक अर्पूंक थंयसर तांकां साध्य जालें. दुसऱ्यान थंयसर अडकळी आसुल्ल्यो, त्या अडकळीचेर तांणी जैते वंत जाली. जायती महिलांचे पैन त्या गुड्या दोंगरा मदें वचून पैन कर वचून त्या सोम्याक ते भेटले. नेकेत्र तांकां वाट व्हरताले आनी त्या नेकेत्राकच ताचेरच दिश्ट घालन थंयसर त्याच वाटेन नेकेत्र दाखोवच्या वाटेनच तांणी सोमकज आसले आनी तांणी एकीनपणान तें केलें, शाणेपणान तांणी केलें. त्याच नेकेत्राच्या उजवाडान जेजू सशी ते गेले आनी जेजूक आराधन केलें. आपणाचें जिवीत तांणी समर्पिलें, आपणाच्यो खाणीको तांणी भेटयल्यो आनी जेजूक आपणाच्यो मोलादी खाणीक भांगार, दुंप आनी रक्ताबळ तांणी थंयसर सोम्याक भेटयलें. भांगार कोणाक अर्पूंचें? रायाक. आनी दुंप एक याजाकाक, याजाक. आनी रक्ताबळ प्रावाद्याक. प्रावाद्यान थंयसर आनी एकल्याक मागता आसतना रक्ताबळ याजाकांनी तो उपाय करयेत, कित्याक पिडेस्तांक पिडेसांची मागणी करच्याक रक्ताबळ आनी एक भलायकेच्या दृश्टेन ते उपयोग करचे आसा. तशें म्हणटा आसतना जेजू कोरोस एक राय, एक प्रवादी, एक यासाक म्हणून आमी मानून घेवचें. आनी त्या तीन वस्तू मुखांत काणीक अर्पूच्या मुखांत आमकां कळीत जाता. आनी आमकां पवित्र स्नान दिता आसतना एक यासाक ह्या तिदोड्या मिसावांत आमकां वांटेली करता. जेजू एक यासाक, एक प्रवादी आनी एक राय आमकां त्याच तिदोड्या मिसांत, रायाळ मिसावांत, प्रावादपणाच्या मिसावांत आनी सामान्य याजाकपणाच्या मिसावांत आमकां हर एकल्याक देवान वांटेले केला. आनी हे तेगराय हे मोलादी काणीको थंयसर जेजूक भेटयतात, नमस्कार करतात आनी संतोशान पाटी वेतात. खंय वेतात? आयिल्ल्या वाटेन सगळी आदल्या वाटेकच पाटी वेतात गी ना, दुसऱ्याच वाटेन वेतात. हेरोदीन कितें सांगलें? ताची सोदना करा, तो मेळिल्ल्या उपरांत म्हाका येवन खबर दिया, हांवें वचून नमस्कार करीत जाय. पूण गवळ्यांनी कितें केलें? आनीकच वाटेन गेलें. ही वाट कोणाची जावन आसली? हेरोदची वाट, नासाची वाट, दुस्मानकायची वाट, पेल्याक अन्याय करची वाट, सता विरोध झुजची वाट, निती विरोध झुजची वाट. पूण ही वाट सताची, नितीची, प्रामाणीकपणाची, बोगसण्याची वाट, देवाच्या मोगाची वाट. आनी त्या वाटेन ते फुडें गेले. आमच्या जिवितांत आमी बरो संदेश आमी घेवं येता. इथे घराचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना जर तर आमचो स्वभाव हेरोदीचो स्वभाव जाले जाल्यार आमच्या जल्मांत जेजूक भेटोवंक जायना. आमचो स्वभाव, आमचें मन, आमचें काळीज कोणा सारकें आसूंक जाय. त्या तेगा राया भाशेन, त्या ज्योतिशा भाशेन, त्या गोवळ्या भाशेन आमचें मन आसूंक जाय. आमचें मन, आमचें काळीज नितळ आसता तेन्ना जेजूक आमी भेटता. दुसऱ्यान
आमी आमचे सगळे जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा खालतेपणान आमी भेटोवन दिता आसतना जेजूस एक मोलादीक कानीक कशें आमी स्विकार करता आनी आमी संतोश बरी जाता. तिसऱ्यान थंयसर नेकेत्र आसा, नेकेत्र जेजूस अशी वाट दाखोवंक आयिल्लें, उजवाड दाखोवंक आयिल्लें तें नेकेत्र. कशें तें नेकेत्रान त्या गवळ्याक उजवाड दिलो तशेंच आमी नेकेत्रा भाशेन आमी आमच्या जिवितांत उजवाड घेवन पेल्याच्या जिवितांत नेकेत्र जावंक जाय, पेल्याच्या जिवितांत उजवाड जावंक जाय, पेल्याच्या जिवितांत आमी काळोख जावचे न्हय, पेल्याक आमी अन्याय करचे न्हय, पेल्याक आमी शिराप घालचो न्हय, पेल्या लागीं आमी दुस्मानकाय दवरची न्हय. जेन्ना आमी दुस्मानकाय रावता, पेल्याक आमी अन्याय करता, तवळ आमी उजवाडाची भुरगीं न्हय, आमी काळोखाची भुरगीं. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर आमी आराधन करता आसतना जेजूच्या आपप्रकटीचे परबेचो दिसाचे परत आमी नियाळ करता आसतना आमी सोम्याक आमी आराधन करूंक आयल्या. त्या तेगा ज्योतिशा भशेन खालतेपणान दिसपडते आमी येवया. देवाच्या मोगाक आमी दिसपडते सोदून आमी येस जाय. ताच्या मोगाक आमी लालेन ताच्या सांगातपणांत आमी हांगासर वेळ करसूंक आमी येस जाय. आनी ती आशा आमचें तें आसूंक जाय. आनी दुसऱ्यान आमी आमचें सगळें जिवीत आमी ताच्या पांयां तळ आमी भेटोवंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमी कोट्याच्या वाटेन न्हय, समाधानाच्या वाटेन, बोगसानाच्या वाटेन, शांतीच्या वाटेन, ह्या सोम्याच्याच वाटेन आमी सोमकोंक जाय. आनी चवथ्यान एक उजवाड दिवचें आसलें, नेकेत्र जावन पेल्याच्या जिवितांत उजवाड फावूंक आमी दिसपडते आदार मागोवंक जाय. तर आमी दिंबेर पडया, आमी सगळीं दिंबे घालया. हो वेळ आमकां फावो केल्या पासून ताका आराधन करूंक, ताचो मोग नियाळो. त्या तेगा ज्योतिशा भाशेन आमी हांगासर आयल्या, ताका पळोवंक, ताका वळखूंक, ताका आराधन करूंक, आमचें सगळें जिवीत आमी ताका भेटोवंक. समर्पणाचें एक चरण आमी समर्पणाचें गीत आमी गावया. आमचें सगळें जिवीत आमी ताका भेटोवन दिवया. आमचे सर्गुस्सो, आमची सर्व विनवण्यो, आमची सर्व आमची प्रार्थना, आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां तळ आमी भेटोवन दिवया. आमचे लागीं ना रुपये भांगार, आमचे लागीं ना थंयसर रक्तांबळ, आमचे लागीं ना दुंपू, पूण आमचे जिवीतच एक खानीक जावन ताका भेटोवया. जेजूक आमी अनुभव करया कशें त्या गोवळ्यांनी, त्या तेगारायांनी आपणा लागीं आसुल्ल्यो खानीको सोम्याच्या पांयां तळी भेटयल्यो आनी संतोशान जेजूकच एक वर्ते खानीक जावन आपणाच्या जिवितान घेवन संतोशान देवाची स्तुती करीत वर्णीत संतोशान आनी एका वाटेनच जिविताच्या वाटेन ते समकले. आमी दिसपडते त्यास जेजूक एक वर्ती खानीक जावन आमच्या काळजांत आमी स्विकार करून जिविताच्या वाटेन फुडें समकोंक आमी आदार मागया. घे सोमिया घे तू म्हाका, जीवन मुझे अर्पिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, जीवन मुझे अर्पिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे अर्पिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे अर्पिता तुका. आमचे काळीज जीवन म्हजें हांव अर्पिता तुका म्हणून आमी गावया. आमचें जीवन सगळें जिवीत ल्हानपण आज पर्यंत आमी कितें सगळें अनुभव केला. आमच्या जिवितांत संतोशाच्यो घडयो, दुखाच्यो घडयो, आमकां जिवितांत वेराराय हाडच्यो, आमकां भिरांतीन भरच्यो त्यो हर एक घडयो सोम्याच्या पांयां तळी आमी भेटोवया आनी गावया. जीवन म्हजें भेटयता तुका म्हणून आमी गावया. घे सोमिया घे तू म्हाका, जीवन मुझे भेटयता तुका.
घे सुमिया घे तू आता जीवन मुझे भेटता तुका. आमचे जिवेत आमच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसतल्यांक आमच्या संबंधांत येतल्या हर एकल्याक सोम्याच्या पांयान ताळी आमी भेटोवया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जनांक तांकां बरो फुडार रोपीत करच्याक बरी जानवाय तांणी आपणावच्याक गुना शेगुणांनी ते वाडच्याक जेजूच्या पावलांनी तांणी समकोवच्याक संवसाराच्या संगतीक तांणी फाट करून नासाचे वाटेन वेच्या बदलाक जिविताच्या वाटेन सोम्याच्या वाटेन समकोवच्याक आमी आदार मागया. कुटां म्हजें समर्पिता तुका म्हणून आमी गावया. घे सोमिया घे तू म्हाका कुटां म्हजे समर्पिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका कुटां मुझे समर्पिता तुका. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जव्या गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करूया. पुर्विल्ल्या त्या रुपाक पळोवया नव्यो रिती आदार्या. सलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या बावाटाचे बोल देव्या. जशे बापाक तशेंच पोता वयासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससा एका स्थळ्यान रचिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्त या विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येदेर रास करताय सासनाच्या सासना. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगा